आरे दोंग्यानो, प्रितुमेचें आनी मोळबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणात. हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं जायना तर. भाव भयणीनो, ह्या देवाच्या उतराचेर नियाळ करता आसतना कालच्या दिसाक वो कालचे रातीक जें कितें घडलें तेंच आख्खेंच म्हज्या मनान घुंवतालें. म्हणटच आनीक कांयच मनान येवंक ना. आनी आयचें शुभ वर्तमान आसा तें आमचें मन करीत भाशेन ह्याच वाटेन ओडटा. जें कितें घडटा आमचे भोंवतणी आजून पासून घडये आमी दोळे धांपून आसांव काय, वो आमकां दिसती पडना काय, वो आमकां समजना काय, असलें म्हणपाक जाता. कित्याक जायत्यो वस्तू आमच्या दोळ्या मुखार घडटात. भोव करून ओनीत जे आतांच मिसाचे पयलीं तुमकां सांगल्या, फॉल्स एलिगेशन घालून जे कोण आपणाचें तोंड उगडटात तांकां भितर उडोवप, फॉल्स केसीस घालप, खूब वायट, ओनीत. पूण जेन्ना हें आमी पळयता तेन्ना जायते पावटी आमी घोडे व्हडान आमकां नीत जाय, शांती जाय, सगळें बरेंपण जाय हें उलयता. पूण हें बरेंपण करपाचो वेळ येता तेन्ना आमच्यान तें पारकूंक जायना आसल्या भाशेन कोत्ता. कुड्डेपणां धंगेपणां करता. आनी आयचें शुभ वर्तमान घडये आमच्याय तोंडार मारता. जरी तर हें प्रितुमेचें रूप पळोवन तुमच्यान समजूंक जाता पावस केन्ना पडटलो, गरमी केन्ना जातली, ही सिजन्स जी तुमच्यान जरी तर पारकूंक जाता, समजूंक जाता, तुमच्या जिविताचो सिजन, तुमच्या भुरग्यांचो फुडार समजना. आयज जेजू हो प्रश्न विचारता, हें करूंक तुमच्यान जायना तर. हांव चिंत्तालो म्हज्यान जायना काय म्हूण, आनी म्हजे बराबर दुसरीं आसात तांचेंय चिंत्तालो आमच्यान कित्याक जायना. आनी तेन्ना म्हाका दिसती पडल्यो थोड्योश्यो वस्तू भोव करून ज्यो आमकां भिरांत हाडटा. घडये आमचें कितें तरी आसा जें आमी वायट केल्लें आसा आनी आमचें रिकॉर्ड आसा आनी देखून तोंड उगडप ना. वो म्हजें कितें इलिगल आसा तें मोडून घालतले, वो म्हज्या घरच्यांक कोणाक जॉब दिल्लो आसा थंयसर सतायतले. ह्यो सगल्यो वस्तू चिंतून जायते पावटी भिरांतीन म्हज्यान उलोवंक जायना. कित्याक उलयत जाल्यार बेश्टेंच आमच्या जॉबाचेर येतले, आमचें इलिगल घर बांदलां ताचेर येतले, वो आमकां सतायतले, वो आमची रिवेंज घेतले. कित्याक जे कोण हें करतात ते रिवेंज घेवपाक एकदम हुशार, आनी देखूनच आमच्यान जायना पळोवंक. पूण त्याच बराबर जरी तर अशें चल्लें आनी हांव जरी तर आयज भिवून रावलो जाल्यार फाल्यां म्हज्या भुरग्याचें कितें जातलें हें समजना तर. हो प्रश्न जेजूचो. भाव भयणीनो, आमी जण एकलो ह्या संवसारांत जियेता आसतना आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा आनी आमकां जण एकल्याक हक्क आसात आमची उदारगत करूंक. जण एकल्याक आमकां आमची उदारगत करूंक हक्क आसा आनी ती कोणाच्यानूच माडोवपाक जायना. आनी जरी तर कोणूय माडयता जाल्यार ही भासाभास जावपाक गरज, उलोवपाक गरज. आनी हें जेजू आयज दुसऱ्या भागान आमकां सांगता, तुज्या प्रतिवाद्या बराबर वाटेर आसतनाच कशे भाशेन तुज्यान हातूंतलो भायर सरूंक जाता तें उलय. नाजाल्यार चड मोट्यार जरी तर पडलें म्हणजे नितीदाराशी जरी तर गेलो जाल्यार तुवें जी ओनीत केल्या ती मुखार येतलीच, ती चुकची ना. घडये फटोवपाक तूं कितलोय हुशार जायत, घडये तुकडे इन्फ्लुएन्स कितलेंय आसंक जायत, वो घडये तुजे लागीं पयशे दिवन विकते घेवपाक जातात. कित्याक आयज जायते जाण विकरेक पडलेले आसात, जांच्या हातान जुट्टी दिल्ली आसा, जांकां जायते पावटी राखणदार ठेवलेले आसात, ते पासून आयज विकरेक पडलेले आसात. आयज जायते पावटी आमचे प्रेस जे आसा विकरेक पडलेले आसा. जो न्यूज घालपाक जाय ते घालपाक रेडी आसनात. भिरांत दिसता, सर म्हाका सतायतलो, हो सतायतलो, तो सतायतलो, तांचेर आड उलोवपाक जायना. आनी असल्या वेळार जायते पावटी प्रेस थंयसर येयना पासून. पूण नाका जाल्ल्यो बारीक बारीक वस्तू आसात, धाकटी इनॉग्रेशन जरी तर सर आसात ते करतात जाल्यार सगळे कॅमेरा घेवन ते थंयसर पावतात. विकरेक पडलेले आसा आमचे प्रेस आसा ते पासून. जाल्यार असल्या वेळार भाव भयणीनो, हांकां सगल्यांक जेन्ना सारक्या नितीदाराशी पावतलीं तेन्ना आनीक कांयच आसचें ना. निमणी दमडी फारीक करीसर तूं थंयच उरतलो. कित्याक चूक केल्या म्हूण जाणा आनी जाणा जावन केल्या, घडये भिरांतीन केल्या पूण जाणा जावन केल्या जाल्यार ताची भरपाई करचीच पडटली. भाव भयणीनो, हे मतीन दवरता आसतना आयच्या जाबाबान आमी म्हणलां, असलीं मनशां सायबा तुजें मूख पळोवंक आशेतात. खंयचीं तीं मनशां?
आमी आशेतात काय देवाचें मूख पळोवंक, वो आमी ह्या संवसाराचें म्हेळें रूप आसा तेंच पळोवन खुशाल, आनी मागीर जाता तें जावं, मरता तेन्ना पळोवया, स्वर्गार पावता तेन्ना पळोवया. आमी हेंच रूप पळोवन, हेंच मनशाचें रूप पळोवन आमी धादोस जाल्यार आमकां फावो जातलें देवाचें रूप पळोवंक, जाल्यार जी आज्ञा आमकां देवान दिल्ली आसा ती आमी पाळूंक गरज. आनी ती पाळूंक आयच्या पयल्या वाचपान आमकां बागून पावलून एफेसकारांक चीट बरोवन सांगलां, आमी सगळीं एक कूड, एक सोमी, एक बावार्थ आनी एक स्नान. आनी जरी तर आमी एकवटान आसाव जाल्यार आमचेर कोणाच्यान आड वचपाक जायना. आनी एकवट म्हणटा तो न्हयच फकत एकाच धर्माचो, दुसऱ्याय धर्माचीं भाव भयणां आमचे बराबर आसात. आनी ह्या पासत कालच्या दिसाक जरूय ती हिंदू भाव भयणां आपली दिवाळेची तयारी करतालीं, आपलो दिवाळेचो सेल करपाक बाबडीं बसलेलीं. सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जेन्ना गोंय आमकां आत्मनिर्भर जावपाक हे सगलो सरकारान उलो मारलेलो आसा, बायलांक वयर काडपाचें उलयल्लें आसात, पूण दुसरे वाटेन तींच बायलां जेन्ना रस्त्याचे कुशीक हो ल्हान वावर करपाक बसतात तेन्ना तांकां आमची पंचायत उजार करून आनी आपली पदवी उजार करून सोतायतात. जाल्यार आमकां एक म्हणपाक जायना. ज्या मेरेन आमी एक जायना, ज्या मेरेन आमी हे धर्माचे भेद कुशीन दवरून वो आमकां कोणें वोट घायला आनी कोणें वोट घालूंक ना, कोणें इलेक्शनाक सपोर्ट केला आनी कोणें इलेक्शनाक सपोर्ट करूंक ना, आनी आख्खें जरी तर आमचें जिवीत फकत इलेक्शन, जाल्यार भाव भयणीनो आमकां देवाचें रूप पळोवंक आशेतात तें मेळचें ना. आनी जरी तर आमी देवाचें रूप पळोवंक आशेता जाल्यार देवाची आज्ञा आमकां सादिशी. आनी देखूनच आमी उद्गारान आयज म्हणलां, बापा स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या दोनया हांव तुका दिनवासतां, कित्याक स्वर्गीच्या राजाचे गूट तुवें ल्हानाक उक्ते केले. हे ल्हान आमी काय, आमकां उक्ते जाल्यात काय हे स्वर्गीच्या राजाचे गूट. आनी जेन्ना हे गूट आमकां उक्ते जातात ते आमी उक्त्या मनान, उक्त्या काळजान घेवपाक तयार आसा काय आमी आमची काळजाचीं दारां बंद केल्यात, आमचे कानाचे पड्डे बंद केल्यात, आमची दोळ्यांची दारां आमी धांपल्यांत आनी आमकां कांयच पळोवंक नाका. जाल्यार आमी देवा लागीं ही कृपा मागुया. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां जण एकल्याक जेजूची आज्ञा पाडून आमी जें कितें करूंक जाय तितलेंय करूंक, आनी देव आमचे बरोबर आसा हे आमी विस्वास धरूंक हे भेटेंत आमकां कृपा मागुया.